बनावट भंडारी समाजाचो दाखलो घेवन गोंय विद्यापीठाचे कोंकणी विभागांत सहाय्यक प्राध्यापक म्हूण नोकरी मेळयिल्ल्या कृपाली नायक हिका पदावेल्यान मुक्त करची अशी मागणी नामनेचे व्याकरणकार दामोदर घाणेकार हांणी केल्या। 3 जून ह्या दिसा गोंय सचिवालयांतल्यान जात प्रमाणपत्र तपासणी समितीन काणकोणच्या उपजिल्लो अधिकाऱ्यान दिल्ल्या जातीच्या दाखल्याची पुरायपणान चौकशी करून कृपाली नायक हिका दिल्ले जातीचे प्रमाणपत्र फाटीं घेवचें असो आदेश काडला। दामोदर घाणेकार हांणी फाटल्या वर्सा कृपाली नायक हिच्या आड कागाळ केल्ली। आरडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। डेप्युटी कलेक्टरांची कास्ट सर्टिफिकेट दिली, जातीचो दाखलो ओबीसी तो हे स्क्रुटिनी कमिटीन रद्द केलो, स्टँड रिवोक फाटीं घेतलो। आनी ताची कारणां कितें? एक म्हणजे ताजो बापूय 2008 वर्सा बेपत्ता जाल्लो तो अजून ना। ताणें कितें म्हणलां, आफ्टर ड्यू एप्लिकेशन ऑफ मायंड इट इज फाउंड एज वेल एज एडमिटेड बाय यू that your father Banerjee Naik hailed from Kerala but not known when he migrated to Goa as no documentary evidence is found nor placed by you before us. Further, you claim that your father belongs to Mandavi community in Kerala, but there is no iota of evidence in support of your claim, nor any government document is supported certifying that your father Banerjee Naik belongs to Mandavi community in Kerala. Entire episode is of suspicious nature and defines no merit in your claim that your father belongs to Mandavi Naik community of Goa. We are therefore of considered opinion that a caste certificate number so and so dated 19 September 2009 is obtained by you by misrepresentation of facts and the same is hereby withdrawn from immediate effect. No further correspondence shall be entered. She is a native of Kerala. ना, ताजो बापूय केरळचा नाही. सो पॅटर्निटी इज कन्सिडर्ड, नॉट मॅटर्निटी. आवय गोंयची, बापूय केरळचो जाल्ल्यान ते गोंयकार न्हय आशिल्ले. ओके, तूं ताका पोस्टावयल्यान काडचें म्हणून मागता? हय. केन्ना? कितें टायम दिता तूं? काय ना, ही ऑर्डर दिली न्ही, ही ऑर्डर युनिव्हर्सिटीन पाडून जाय.